बिरेस्तारा राज्यात हिंदू भावांनी नागपंचम मनयली। नागपंचम श्रावण महिन्यात येवपी पयलो उत्सव। ह्या परबेक हिंदू भाव आपल्या घरांनी पातोळ्यो हो गोड जिन्नस करतात। पळयात कांय खिणाचित्रां। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार आनी हळडोणच्यान जोझफ फर्नांडीस। ह्या देवस्थानाक ऑलमोस्ट आता ह्या वर्साच्यान 17 वर्सां जायतली। 2001 आमी हे स्थापना केल्ली हांगा देवळाची। म्हणजे पयलीं ल्हानशें एक ब्राह्मणाचें स्थान असलें हांगा, ल्हानशी घुमटी असली। ती घुमटीची हळूहळू करता मागीर आमी एक देवस्थानान कन्वर्ट केलें। आतां तेजें ऑलरेडी ट्रस्ट रजिस्टर्ड जाल्लें आसा आनी गेली 17 वर्सां आतां ऑलमोस्ट हांगा कंटिन्युअस एक नागपंचमीचें एक फंक्शन जाता। प्रत्येक वर्सा हांगा एक नागाची पुजाय जाता, प्लस हांगा एक मुर्ती दवरून दुधाचो अभिषेकूय जाता देवाक। आनी हे जे स्थान आसा ताका खूब महत्व आसा आनी वर्सान वर्सा लोकांचे हांगा हेवूय वाडत आसा येणे। ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां आमी 4-5 फंक्शनां वर्सभर चलतात। तितून मेजर आमचे जे फंक्शन आसा ती महाशिवरात्री ऑलमोस्ट एक 5-5.5 हजार महाप्रसादाक अशे लोक असतात। तेजे नंतर नवरात्रा जाता, गणेशोत्सव जाता। आता थोड्या दिसांनी जे 11 दिसांचे आता आमचो गणेशोत्सव साजरो जातलो, तोय एक मोठ्या प्रमाणात जाता। मोठी एक मुर्तीची स्थापना जाता हांगा। श्रावण शुक्ल पंचमी हे कितें आसल्या कारणान ही भुमीचे पूर्ण ही जमनीचो ते शेष नागरूपान आशिल्लो कारणान त्यानी विशेषतः आमी ह्या भुमी पावसाच्या दिवसांतरी आमी भुमी विखणटा, शेताचे वगैरे काम करता। ह्या हितूंतल्यान ते नागदेवतांक एक संतुश्ट करपा खातीर ही नागपंचमीची पूजा आमी सांगले आसा। अनंत हे नवनाग देवता हे शेष रूपान ही भुमीचो पूर्णपणे तेंच्यांनी अधित्व दवरलेलें आसा। म्हणजे भुमीचेर सकल रावलेले आसा। ही भूमीक एक आधार दिल्ले आसा, जमनीक आधार दिल्ले आसा। त्या कारणा निमित्तानी ह्या भूमीक आधार दिल्ल्या निमित्तानी आनी आमी शेतीकारात आसा, शेती वगैरे खणून हे करता। ते खातीर ते भूमी वगैरे खणलेले ह्या दोष निवारण म्हणजे तांकां बी कांय त्रास जावं जायना। त्या नागदेवतांचे अनुग्रह ह्या पृथ्वीवर आसूं जाय म्हणपाच्या दृश्टींतल्यान ही नागपंचमीची पूजा करता। विशेष आमचे कडेन कितें आसा, आमचे ब्राह्मणाचें मेन स्थान आशिल्ल्या कारणान आमी दर दिवस नागदेवतांचें पूजन आसतात, पण विशेषतः आमच्या नागपंचमी दिवसांची विशेष तरेची आमची पूजा आमचे कडेन चालू आसता। श्रावण जालो तेन्ना आमी श्रावण आतां श्रावण म्हणजे आयज नागपंचमा दीस आमचो। आमी पयलो नाग घेवन येता, म्हापशा वयता नाग घेवन येता आनी हाडून घरान दवरता। आनी आयज आमी कितें करता, पयली सुवातेर सगळे न्हावन धुवन सगळी तेची पयली पुजा करता। गंध फूल घालून सगळी पुजा करता आमी तेची। कितें आरत दाखयता, उजवात पाणी सगळें तीर्थ प्रसाद पकडी धरून तेची सगळी आमी पुजा करता तेची। आनी आयज आमी सगळी वेज जेयता। आमगेर सगळे आयज वेज जेवण आसता, रोस भाजी, नुस्तें आमी आयज खायना। आनी तेन्ना आनी कोणी फ्रेंड सगळे आमचे भुरगे येतात, फ्रेंड येता, विजीट करता आमकां आनी आमी बरे भशेन आमचो सण सादर करता। आनी 5 सुमार आमी तेका तेचो भायर व्हरून तेका आमी दवरता, विसर्जन करता तेचें। आनी इतल्यान आमचें आनी आयचो दीस हो सामको आमचो हेचो देवाचो दीस। आनी फुडें आतां आमची मागीर चवथ चालू जातली। नाग एक म्हादेवाचो जे एक हे कहे, सो तेका आमी पुजयतात आनी सगळ्या नागांक जे आख्ख्या संवसारान आहा पळय नागांक, सो तेंच्या खातीर आमी एक ती पुजा म्हणून करता। ओके, तुवें आज कशी कितें केलें पुजा केली? पयली तेका गन बीन लायले, पिजर बीन लायली, फुलां घातली, मागीर पंचारत बीन दाखयली तेका आनी तेजी पुजा केली। आनी तेका बेल हरयाली बीन घातले।